म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयले वाचपान आमी आयकलां संवसार हो स्वर्ग. आमी ह्या संवसारांत आयल्यान ह्या संवसारांत रावच्याक न्हय, पूण संवसारांत कितें देवान घडोवन हाडलां तें पळोवन ताका मान दिवन ताची सेवा करून परतून वचूंक. देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय आनी तें आमी कशें जियेता ताचेच मदतीन. ताणें आमकां पयले सुवातेर स्वतंत्र दवरली, पूण ही स्वतंत्रताय आमची ओगडायली. ताका लागून ताणें ताच्या पुताक धाडलो आनी आमी पळयता ताच्या पुताक धाडला. ती बाकणारीन आनी बाकीचीं जीं आसात तीं साक्षी दितात. ती म्हणटात वय ह्या भुरग्या पासत आमी सगळें जें आयकलां तें ताचे सगळे शांती पावून येतले आनी ताचेर आमी आमचो विस्वास दवरूंक जाय. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत आसतना संवसार निवडटा की जेजूक निवडटा. जेजूक निवडटा जाल्यार ताच्या शब्दांत आमचें जिवीत सारूंक जाय म्हूण आमकां पयले वाचपांत सांगलां. ताचे शब्द आमच्या तोंडार आसूंक जाय. न्हयच जेजू म्हणपाचें, पूण ताचीं उतरां जीं आमकां तोखतात तीं आमी मनांत धरूंक जाय आनी तीं आमी उच्चारीत रावंक जाय. आनी हे परी आमकां भितरलें जें आमची चिंतना भावना आसात ती नितळ निर्मळ जावन आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सादतल्या म्हणून आमकां आयज कळीत केल्लें आसा. तर हे भशेन तर आमी जियेत जाल्यार जेजू भाशेन आमी जाणवायेन बोगतल्या, गोठायेन वाडटल्या आनी देवाची मजत आमकां सदांच आसतली म्हणून आयज आमकां कळीत केल्लें आसा. तर हें सगळें घडोवन येवच्याक आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान सगळें बरेंपण भरून आपल्याक काडटा आनी आमचे मदें आहा तितलें आमी भायर काडया. आमी संवसारी वस्तूंक तर लोबदून रावत जाल्यार ताच्यो वस्तू ज्यो तो आमकां प्रत्येक वेळा दिता तातूंत आमी वाडचे ना. आमी आमच्याच आपलेपणांत आनी ज्यो आमच्यो संवसारी वंदवण्यो आसा तातूंत वाडटल्या. हें भितर आमचें सगळें घडटा. तर हें सगळें भितरलें आमी जेजूच्या नांवांत भायर काडया आनी ताचे सारकीं उदीक जावन देवाची येवजणे प्रमाणे ताचें सगळें आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय. त्या प्रमाणे घडोवन येवन ताची भुरगीं कशीं आमी जियोया. आमेन.